नमस्कार, हांव विनोद नाईक. आयज आमचे गोंयचे जेवणान आमी करया कालदीन आणि ताका कितें कितें सामुग्री जाय ते हांगा आहा पळोवन घेयात. सगळ्यांक पयलीं आमटान आमी भिजोवन घेवया. गरम उदकान भिजोवपाचे. नाल्ल अर्दो वळो बरें किसून घेतले. बरें आतां ग्राइंड करपाक उदक घालून एका वांटपाचें आमी आनी हेजो ज्यूस काडपाचो. कोकोनट मिल्क तयार करपाचो. कोकोनट मिल्क तयार जायसर आमी नुस्तें उजळून घेवया. नुस्तें उजळोवन जाले उपरांत ताका 3 ते 4 फावटी बरें थंड उदकान धुवन काडपाचो. आनी धुवन जाले उपरांत मीठ आनी हळद लावन 2 वर सोडपाचें ताका. नुस्त्याक हळद आनी मीठ लायल्यार बरें रुचीक लागता. आनी आतां आमी हे कोकोनट मिल्क गाळून घेवया. मस्लीन क्लोथ जर यूज करत तर रोकडे बरें इजी जाता. हातीन पिळ्यार चड टायम लागता. हेतून रोकडेच पिळून जाता. सुके कोथमीर, काळी मिरी, जिरे, मीठ, ओली कोथमीर, हरवी मिरसांग, आले, लसूण आणि इल्लो नाल्ल घालून ताका वाटून घेवया. हळदी पिठो हे आमी मसालो तयार करून घेवया हेचे. आणि हे आमटाण, हे आमटाणाचे बियो काढून उडयला आणि आमटाण पल्प आता हेतून घालून वाटया आमी. बरें वाटून घेतला. हे भशेन आमचे ग्रीन पेस्ट रेडी जाले. बरें धबधबीत जाला पळोवन घेयात. कायल गरम जाले उपरांत तेल घालया आणि तेल गरम जाले उपरांत कांदो घालया. कांदो घालून ताका बरें शिजोवपाचो आणि मागीर टमाट घालपाचे. टमाट शिजलेले आसा आमचे. आता ग्रीन पेस्ट घालया आमी. ग्रीन मसालो घालया. आणि एका 10 मिनटां शिजोवपाचे. मसालो बरो शिजपा जाय. 8 ते 10 मिनटां शिजले जाता. आता कोकोनट मिल्क घालया आमी. इल्लो उदक घालया आणि 2-3 हरवी मिरसांग घालया. तुमकां जितले तीख जाय तितले तुम्ही घालपाक जाता तुमच्या. मीठ घातलें आणि नुस्तें एक एक करून दवरता. 8 मिनिट लागता नुस्तें शिजपाक. 8 मिनिट आमचे जाल्ले आसा आणि आमचे नुस्त्याचे कडी कालदीन तयार आसा. वास बरो घमघमाट आयलो. टेस्ट बी करून पयला बरें रुचीक लागता. एकदम बरें जाला कडी. व्हिडिओ जर आवडी तुमचे फ्रेंड सर्कलान बीन फॉरवर्ड करात. पैसे लागना, एकदम फ्री. सबस्क्राईब करा. मेळया दुसरे व्हिडिओन. देव बरें.